उदकापोना गेलो गुडी पारोळेचो वाठार, व्हावून वतल्या 4 व्हिलरींतल्यान जोडप्याचो वाटयले जीव. रस्त्याची उंचाय वाडोवप होच उपाय म्हणटात थळावे. राज्यसभेतल्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बिलाक गोंयांत जालो विरोध. नव्या बिलाक लागून वतल्यो शेतकारांच्यो जमनी भांडवलदारांच्या घशांत. फाटल्या 24 वरां भितर भारतात 93,000 परस चड कोविड-19 पेशंट बरे जाल्ल्याची नोंद. 80.12% रिकव्हरी दाखयत एकूण बरे जावप्यांचो आंकडो पावला 43,96,000चेर. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. फाटल्या 24 वरांत भारतात 93,000 परस चड कोविड-19 पेशंट बरे जाल्ल्याची नोंद आसा. 80.12% रिकव्हरी दाखयत एकूण बरे जावप्यांचो आंकडो 43,96,000चेर पावला. मजगतीं एकाच दिसांत 86,000 वयर केशींची नोंद करत एकूण केशींचो आंकडो 54,87,000चेर पावला. भारतांत एकाच दिसात 86,961 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटले 24 वरां भितर 1,130 जाणांच्या मरणाची नोंद जाल्या, जाल्यार 93,356 जाण बरे जाल्यात. आतां मेरेन भारतांत 54,87,580 कोविड-19 केसी नोंद जाल्यात. एक्टीव केशींचो आंकडो 10,03,000 जाला. 87,882 जाणांक मरण येयलां, जाल्यार 43,03,043 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आनी देशांतली ही कोरोनान पिडिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 12,08,000चेर पावला. आंध्र प्रदेशांत 6,25,000 पेशंटांच्यो नोंदी जाल्यात. 5,41,000 हो तामिळनाडूंतलो आंकडो. कर्नाटकांतल्यो केसी 5,19,000 जाल्यात, जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 3,54,000चेर पावला. संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार एकाच दिसात 3 लाखांची संवसारांत नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,12,00,000चेर पावल्यात. 9,65,000 लोकांक मरण येयलां, जाल्यार 2,28,00,000 बरे जाल्ल्याची नोंद जाल्या. आनी संवसाराचे फाटीवयले कोरोनान पिडिल्ले हे 5 देश. अमेरिकेंतलो आंकडो 66,62,000चेर पावला. 54,87,000ची नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर पावला. ब्राझिलाचो आंकडो 44,95,000 जाला. 11,03,000 हो रशियेंतलो आंकडो, जाल्यार पेरूच्यो केसी 7,56,000चेर पावल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. एके 4 व्हिलरींतल्यान घोव आनी बायल गुडी पारोडे सावन केप्यां वचपाक वतात. पाड्ड्या पुला कडेन पावतात, थंय हुंवार येयला. अख्खो रस्तो उदकापोना गेला. पुलाचेरय उदक भरलां. तरीकय ही गाडी फुडें फुडें वयता. लोकांच्यो हुयोली, पूण तो आयकच ना आनी जावपाचें तेंच घडटा. गाडी लवणटा. हो प्रकार पळोवपी लोक कमरभर उदकांतल्यान धांवत फुडें येतात. गाडी काडून रस्त्यार दवरतात आनी तांचो जीव वाटयतात. पळयात आंगार कांटो हाडपी गुडी पारोडेची ही घडणूक. पावसांत पाड्डेचो पूल आनी कुशीचो वाठार उदकापोना वचप हें आतां वर्साचें जावन रावलां. तेतून अंदू कुशीचो कॅनलय फुटलो. सोमारा रस्त्यार उदक भरिल्लें. 4 व्हिलरींतल्यान आंबावली कुंकळेचें एक जोडपें हांगा पावलें. रस्तो दिसच नासलो, तरीकय ती उदकांतल्यान वाट सोदत फुडें फुडें वचत रावली. लोकांच्यो हुयेली आनी निमणे कडेन गाडी आडवी जावन रस्ते कुशीक वचून रोमली. गोवा 365च्या आमच्या रिपोर्टरा सयत कांय लोक धांवले आनी तांचो जीव वाटायलो. पळयात ते खीण. उदक थिंग थोडें आसतलें अशें म्हूण हांव गेलो. मागीर मुखार पावता उदक चड जालें म्हणटून म्हाका एक फावट सायलन्सरान उदक तरी गेलें जाल्यार गाडी बंद पडटली अशें म्हूण हांवें ती रेस तशी दवरली. चालू दवरली गाडी. मुखार गेली. मागीर भाव वाजले जायते गाडी भितर गेली. थिंगा उदकांत बुडली. तेन्ना ते भाव येयले. थिंगा आसलो ते म्हाका जायतो आदार केलो तेणी आनी गाडी बी काडली आनी आमकां सारवार केली. कितें दिसता तुका आज ह्या लोकांचें कितें सांगूंक सोदता? आज तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां, कित्याक आज म्हाका 2 जाणां आमचे जीव राखले तेणी आनी म्हजी गाडी बी सारवार केली. वचत अशें आसता तें, कित्याक पावस लागलो म्हणटकीर वचता तें आनी
मातसो आतां थिंग व्हडलो कॅनल उठला म्हणजे आतां मुखार हय. व्हडलो मातसो थिंगा वचपाक मेळपाना दिसता म्हाका आनी आतां बरोच आसता उदक भरलां चालू आहा उदक खूप पावस झडलो न्हू खूब पावस पडलो रातीन एकूच रातीन बोलू तें उदक पळय हय. ते कितें दिसता तुका ह्या उदक बंद जाताले उपाय कितें करपा पडटलो ह्या उदक बंद जाता उपाय कांय ना तेका तें वचून वयतालें थोडो रस्तो तरी मातशें आनी मातसो हायटीन मातसो केलो एक मिटर तर हायट केलो जाल्यार मातशें वचपाक बी मेळटलें मातशें आतां चड उदक जाय पडलें आज पाड्ड्या जे पारोडा जो ब्रिज आसा तो ओव्हरफ्लो जावन आज सगळे हांगा बुडले कडेन आसा हांगा कोणाक लोकांक येवपाक वचपाक कांयच मेळना हे आतांचे न्हय वर्सांचीच ही खबर जेन्ना जेन्ना पावस येता तेन्ना हो इन्सिडेंट हांगा जाता आनी ह्या इन्सिडेंटाक लोकांक इतले त्रास जातात की तांकां दोतोरागेर वचपाक मेळना इस्कॉलाक वचपाक मेळना कांय ना आतां कोरोना खातीर तरी इस्कॉल कॉलेजीस मातशे ना आज तेचे खातीर आज हांगा लोक कमी आसा आनी लोकांक एक वेळा रिलीफ मेळ्ळ्या सारकें आज दिसता आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात जी गाडी एक दोग जाणां गाडयेन वयताले लोकांनी सांगलें तांकां वचनाक म्हणले आसतना आज ती गेल्यात आनी आज आमच्या फाटल्यान पळयल्यात ती गाडी कशी बुडोन आसती तितूंतले ह्या लोकांनी जे गांवच्या लोकांनी दोग जाणां रेस्क्यू केल्या एक घोव आनी बायल तांकां आज रेस्क्यू केले तेणी आनी आज आमी ह्या जाग्याचेर आसा पळय तुमकां दिश्ट पडटलें की आज जें उदक कशें आसा आनी आमच्या फाटल्यान पळय ती गाडी कशी आसा ती इतली जाण जावन आनी हे जे गाडयेच्यान गेला तो हांगचोच लागींचोच ताका खबर आसा हांगा कितें सिच्युएशन जाता तें उदक भरतरेक आनी आज मुद्दम जावन तो गेला आनी आज पळय तेजी परिस्थिती कितें जाली ती तरी पूण देवाली एक मिलाग देवाची एक हें आर्गांव की तांकां साल्वार केले कॅज्युअलिटी कांयच जालें ना पारोडा साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत कोरोना आणि पावस दोगूय विसव घेवपाची चिन्नां दिसनात गोंयांत अंदूच्या मोसमात 389 सेंटीमीटर पावसाची नोंद केल्या 34% चड पोरू गोंयांत 394 सेंटीमीटर पावस पडिल्लो पूण अंदूचो पावस ही आंकडेवारी हुबपाक शकता हो हवामान खात्याचो अदमास सकल वाठारांनी आनी न्हंयो आशिल्ल्या वाठारांनी हुंवार येवपाची शक्यताय आसा फाटले 24 वरां भितर गोंयांतल्या 2 वाठारांनी 12 सेंटीमीटर पावस पडिल्ल्याची गवाय हवामान खात्यान दिल्या सांग्या 14 सेंटीमीटर पावसाची नोंद मेळ्ळ्या जाल्यार फोंड्या आनी सांखळे 14 सेंटीमीटर पावस पडला वाळपय आनी केप्यां 12 सेंटीमीटर मडगांवां 9 सेंटीमीटर पेडणे आनी काणकोणा 8 सेंटीमीटर जाल्यार तिसवाडीत 7 सेंटीमीटर पावस पडिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलां नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू अशी शिटकावणी दिल्या For 21st of September, MD Goa has issued a red colored warning for Goa. And tomorrow there is probability of very heavy rainfall at 1 or 2 places of North and South Goa districts. Very heavy is the rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours. So the main important thing is that once this rainfall of the order of very heavy or heavy is persisting for more than 2 or 3 days, there are probabilities of localized flooding or waterlogging in low-lying areas. Then there are probabilities that rivers may swell, causing localized flooding. So people are requested that who are living in areas near to such prone areas should be taking extra precautions. Wind speed over the coast of North Maharashtra, South Maharashtra and Goa is going to be experiencing winds of speed 45 to 55, sometimes even gusting up to 60 kilometers per hour. So 21st, 22nd and 23rd of September, fishermen are advised not to venture along and off coasts of Goa and Maharashtra. The state average rainfall value now stands on around 389 centimeters, which is approximately 33% higher than the normal value. Last year for the entire season the total seasonal rainfall was around 394 centimeters. So there is a good probability that this year's rainfall total will exceed last year's value. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो कंत्राटी शेतांच्या विधेयकाक सोमार दिसा गोंयच्या विविध संघटनांनी विरोध केला
संसदेत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे बिल पास केला. हो नवो कायदो शेतकारांक किमान आधार मेळोवन दिवपी मोल उणें करतलो आनी ह्या कायद्याक लागून कॉर्पोरेट लोकांक शेतकारांच्यो जमनी ताब्यात घेवपाक आधार मेळटलो असो भंय ह्या संघटनांनी उक्तायला. फार्मर्स अँड प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स बिल 2020 हे आणि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्रायज इन्शुरन्स अँड फार्म सर्विसीस बिल 2020 ही दोनूय बिलां राज्यसभेत गरमागरम चर्चे उपरांत पास केली. केंद्रीय शेतकी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरान हे बिल मांडले. हे बिल शेतकारांची जिणेत बदल घडोवन हाडटले अशें ताणें सांगलें. जाल्यार विरोधक म्हणटात हो डेथ वॉरंट. ताचे आदीं भाजपाचे आदले वांगडी आशिल्ले शिरोमणी अकाली दलाच्या वांगड्यांनी सभात्याग केलो. त्या उपरांत लोकसभेत हे बिल पास जालें. पळयात बिलांतल्यो बारकायो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. भाजपा सरकार भांडवलदारांचें जालां. हे सरकार गरीब विरोधी, शेतकार विरोधी आसा. काँग्रेसीचो आरोप. सरकारान शेतकारांच्या विरोधात कारवाय सुरू केल्या म्हणत काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक शेप लायल्या. गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोरणकार म्हणटा आयतार काडिल्ले व्हर्च्युअल रॅलीत सामान्य मनशाक सुवातच नासली. आप रोजगार करप्या खातीर हे रॅलीत आवाजच नाशिल्लो अशें तेचें म्हणणें. जे भांडवलदार आसात, जे श्रीमंत लोक आसात, श्रीमंत इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, ह्या सगळ्या श्रीमंत इंडस्ट्रियलिस्टांक कशें करून प्रोटेक्ट करप आनी तांकां कशें करून प्रमोट करप, तांकां आनी कशें श्रीमंत करप आनी गरीब जनतेक कशें आनी काबार करप. जेंकां जय जवान जय किसान, जे आमचे देशाचे लोकांचे पोट भरतात, आपूण फाशी घेतात, आपूण त्रासान पडटा, पूण देशाच्या जनतेक ते पोट भरतात. ह्या शेतकऱ्याकूय कितें आयज विकलेले आसा. काल जेन्ना जे राज्यसभेक कितें घडलां तें जर पळयलें जाल्यार आयज मोदी सरकारान हो शेतकरी आसात ते सगळे जे श्रीमंत आनी मिडल मॅन जे आसात, जे ह्या गरीब शेतकऱ्यांक लुटून ते पयशे करतात. गरीब शेतकरी गरीब जाता, तो सुसायड करता, तो कारण आपल्याले लोन काडलें ते वापरपाक परत फेडपाक तेच्यान जायना. पूण ज्या तरेन डेमोक्रेसी आनी पार्लमेंटरी प्रोसिजर हेणी बुलडोज केल्यो काल राज्यसभेन, ज्या तरेन हेणी बिल पास केलें आनी ह्या घडणुकेचो जेणी शेतकऱ्यांचेर अन्याय केला त्या मोदी सरकाराचो आमी निषेध करतात. कारण हो इतलो हे घटक आशिल्लो शेतकरी, जो घरा कडेन उपाशी रावन लोकांची पोटां भरतालो, त्या शेतकऱ्याक आयज ह्या मोदी सरकारान श्रीमंत लोकां कडेन घाण दवरलेलो आसा. काल जेन्ना रॅली संबोधन करता ते आतां व्हर्च्युअल रॅली देशभर संबोधन करता आनी काल गोंयांकूय तेणी केली. गोंयांत ज्या दीस व्हर्च्युअल रॅली संबोधीत जाताली, हे गोंय बांदपाक आनी हे गोंय करपाक खूब जाणांनी त्याग दिल्लो आसा, खूब जाणांनी कश्ट केल्ले आसा. ते एकलोय हेंगेले व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माचेर दिसना, एकलोय बसवालो दिसना, एकलोय मोटरसायकल पायलट तेंगेले रॅलीक दिसना, एकलोय रिक्षा चालक तेंगेले व्हर्च्युअल रॅलीक एड्रेस करता आसतना तेंचे कितें उमाळे आसात, तेंचे कितें प्रश्न आसात ते आयकुपाक तेंचे कडेन वेळ ना. तुमी तांकां कोर्टां व्हरपाक बंदी करता, प्रोटेस्ट करपाक तुमी तांकां बंदी घालता. हो कसलो तरेचो तुमचो सरकार. सो सरकारा कडेन मागता ताबडतोब तुमी ह्या दोनूय जे अधिकार तुमी आड घातलेले आसात ते अधिकार तुम्ही फाटी घ्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भाजपा सरकार आनी ताच्या लेबर आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक गोवा फॉरवर्डान परतून एकदा उजरावन काडला. कोरोना महामारीच्या काळात नेम मोडून लेबर नेट कंपनीक सरकारान 2.54 कोटी रुपया दिल्ले. कंपनीन करार पाळ्ळो ना तरी लेगीत सरकारान कंपनीक फायदो करून दिला हे आरटीआय घालून मेळिल्ल्या कागदपत्रांतल्यान दिसून येता. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन सोमार मिडियाक सांगलें की इमारती आनी हेर बांदकामां करपी सुमार 10,000 कामगारांक 6 म्हयन्यांत ट्रेन करून लेबर नेट कंपनीन जानेवारी 2019 कामार घेतिल्ले. हें कंत्राट एका वर्सा खातीरचें आसलें, पूण दिल्लें टार्गेट पुराय करपाक अपेस येवनय जानेवारी 2020 हें कंत्राट रिन्यू केल्लें.
कामगारांचे पैसे भाजपा वावुरप्यांच्या बॉल्सात घालपाचो सरकारान यत्न केला ह्या गोवा फरबर्डाच्या आरोपान गोंयांत खवदळ घाल्लो. तांणी ही केस लोकायुक्ता मुखार व्हेल्ली आनी लोकायुक्तान संबंधितांचेर कारवाय करची अशें सरकाराक सांगिल्लें. पळयात दुर्गादास कामत ह्या विशयाचेर कितें उलयता तो. आम्ही खूपशे RTI फायल केल्यो लेबर डिपार्टमेंटाक आणि जे आम्ही पार करून दाखयल्ले की भारतीय जनता पक्षाच्या वर्करांक पैसे दिल्ले जे तांच्यानी खुबशे जाणांनी रिटर्न केले. लोकां मुखार दवरिल्ले की लेबर नेट म्हणटे कंपनीक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो लेबराक रजिस्टर करपाक आणि ह्या कंपनी कडेन MOU सायन केलो 2019 जानेवारी 17 आणि या MOUच्या अंतर्गत फर्स्ट पार्टी आशिल्ली लेबर डिपार्टमेंट म्हणजे गोवा स्टेट वर्क्स बोर्ड आणि सेकंड पार्टी आशिल्ली लेबर नेट कंपनी. ताच्या मजगती लेबर नेट कंपनी 8 जानेवारी डॉक्युमेंट आसा माझ्या RTIचेर हाडिल्ले. लेबर नेट कंपनी एक पत्र करता की एक्सटेन्शन दिवचे म्हण MOU. आता तुम्ही ओरिजिनल MOU जर काढून पळयता जाल्यार खंयच एक्सटेन्शनाची येना क्लॉज ना. लेबर नेट कंपनीचो COO स्वताक एक्सपोज करून घेतात. नो BOCWW बोर्ड मीटिंग हॅज नॉट टेकन प्लेस ड्यू टू पॅन्डेमिक. आता म्हाका सांगा 17 जानेवारी MOU एक्सटेंड जाता. 17 जानेवारी 2020 MOU एक्सटेंड जाता. त्या वेळाचेर खंय पॅन्डेमिक आशिल्ले म्हाका तरी खबर ना. मिडिया वांगूय खबर आसतले 17 जानेवारीक आशिल्ले. 17 जानेवारी 2020 खंयच पॅन्डेमिक नाशिल्ले. पेमेंट कॅल्क्युलेट करात. ताच्या नंतर लोक आयुक्तान डिपार्टमेंटाक एक क्वेश्चनर दिल्लो. जो क्वेश्चनरान ताका क्लियर कट विचारले बाबा नंबर ऑफ पर्सन्स एनरोल्ड फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम अँड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग 7,812 म्हणटात. कंपनी कितें म्हणटा हांगा लेटरान 5,000 रजिस्टर जाल्या प्रोग्राम ट्रेनिंग कंप्लीट जाला म्हणटात ते. हांगा 7,812 ट्रेन जाल्या आणि ही RTI आमकां पयर आयली जेन्ना आफ्टर द लोक आयुक्ताचो पार्ट 1 जजमेंट आयलो. हाच्या नंतर आमकां ही RTI आयली. मीटिंग जाल्यार तुम्ही एग्रीमेंट हे करता आनी हांगा पॅन्डेमिक म्हणटा क्लियर कट क्लियर बरयलो बोर्ड मीटिंग हॅज नॉट टेकन प्लेस ड्यू टू पॅन्डेमिक. 17 जानेवारी म्हाका दिसना खंय तरी पॅन्डेमिक आशिल्लें काय म्हणून. एक वटेन तुम्ही फेक बेनिफिशरीज केले तांकां पयशे दिले तुमच्या वर्करांक. दुसऱ्या वटेन त्या फेक बेनिफिशरींक ट्रेनिंग दिला म्हणून सांगून तांकां पेमेंटां केली कंपनी आनी थंयच्यान लूटमार चालू केला. सो दिस इज अटरली डिस्ग्रेस. लोक आयुक्तान जी ऑर्डर दिल्या हाजेर आमी ताबडतोब ACBन FIR करचे. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गारा धरिल्ल्यान कुळे आणि फोंडार रेंज फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी तातोडीत धार बांदोडेच्या 6 जाणांक आयतारा अटक केली. तातोडीत धार बांदोड्यात धाड घालपाची प्रक्रिया 6 वरां मेरेन चल्ली. फोंडा फॉरेस्ट सब डिव्हिजनल ऑफिसर आनंद जाधवान दिल्ले म्हायती प्रमाण फॉरेस्ट टिमीन 4 जाणांक अटक केले जाल्यार उसरां उरिल्ले फॉरेस्ट ऑफिसरांक शरण येयले. आरोपींच्या घरांतल्यान 1.25 किलो सुमार गार्राचें मांस जप्त केलें. गार्रां धरपा खातीर वापरिल्ली दुचाकी आनी कांय आवतांय तांणी जप्त केली. कलम 9 आनी रानजीव संरक्षण कायद्याचे हेर कलमां खाला गारांची शिकार केल्ल्याचो गुन्यांव नोंदयला. रेड केल्या उपरांत 6 घरांचेर रेड केल्या उपरांत आमकां तांच्या कडल्यान सादारणता 1 ते 1.25 किलोचे प्रत्येक घरांत एक रानटी जनावरांचें मांस मेळ्ळें. आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना म्हाका अशें कळून आयलें की गव्हर्मेंट फॉरेस्ट एरियान तातोडी ह्या जाग्याचेर ह्या 6 जाणांनी काल दनपारच्या वेळाचेर घार मॉनिटर लिझर्ड वेरेनस ग्रेसीस स्पिशीज म्हणटा जे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाच्या अंडर शेड्यूल 1 आसा त्या स्पिशीजाचेर तांणी हंटींग केल्लें आसा, हत्या केल्ली आसा. सुरवातीच्या प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी प्रमाणे कळटा की ते एक व्हडली घार मारला म्हणून
अशे 2-3 घारीचो खात्मो केल्लो असो जाणवता. आनी ह्याच इन्क्वायरीच्या हितून आमी 6 जाणां अरेस्ट केले काल रात कडेन. तातूंतले 4 जाण तातोडी गांवांतल्यान आमी अरेस्ट केले आनी 2 जाण पळोवन भोंवताले. तांणी रातकडे सादारणता 12:30 वरांचेर हांगा समर्पण केलें. जेंकां अरेस्ट केला जे जावन आसात सदाव वासू गांवकार, जे 45 वर्साचे आसात, तातोडींतले रावपी. गितेश दत्ता गांवकर, वय वर्ष 33, तातोडीचे. भानुदास गावडो, 37 वर्साचे आसात, तातोडीचेच रावपी. राजेश्वर एलियास दिलीप गांवकर, वय वर्ष 33 वर्साचो, तातोडीचोच. सुरेश कृष्णा गांवकर, 53 वर्साचे आसात. आनी मधू बाबूसो गांवकर, हे 40 वर्साचे आसात. सगळे तातोडीचे रावपी आसा. एक व्हेकल आमी सीज केल्ली आसा वीच वॉज युज्ड इन फॉर हंटिंग पर्पज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दिस मीट फ्रॉम द सायट ऑफ क्रायम टू द विलेज तातोडी. आनी फुडें आनी तेज्या संदर्भात तपास चालू आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात तुमची भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.